बाळक मरयेतय म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, सप्टेंबर म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना आमकां सडावत जावं सक्कणांक उडा संवसो मोंते सायबिणेच्या फेस्ताच्या नव्यानाचो फुलांचो मरयेचें भक्तीपण आनी मरयेची सोबीत इमाज हे सगळे ह्या सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी नियाळ करता आनी मरयेतय आमचो मोग उसारता, मात्र न्हय आमच्या जिणयेंत मरयेचो आदार मरयेची सकत आमी ह्या मुखांतर वळखून घेता। असल्या सर्व संगती मदें आकर्शीत जावन आमकां दिसची बाळक मरयेची ती आपुरबायेची इमाज। सडावत घरांनी इगर्जांनी विविध जाग्यांनी ही बाळक मरयेची बापुरबायेची इमाज आमकां पळोवंक मेळटा आनी मरयेतय आमकां सगळ्यांक ही इमाज आकर्शीत करता। आज मरयेच्या जल्माचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या इमाजी फाटली एक चरित्र आनी इमाज आमकां कितें संदेश दिता हाचे वयर एक मोठो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया। 1735 इसवेंत 1735 इसवेंत इटलीच्या फ्रांसिस्कन धर्मभयणींनी बाळक मरयेची एक मेणाची इमाज केल्ली पयले फावटी आनी ती एका बिस्पाक दान जावन दिल्ली आनी थोड्या काळा उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत तो बिस्प मरण पावल्या उपरांत ती इमाज परत त्या धर्मभयणीक मेळ्ळी आनी ह्या मुखांतर त्या मरणा मुखांतर तिचें भक्तीपण वा देवासांव प्रारंभ जालें। क्रमेण इटलींत सरकारांतावन धर्मा विरोधी धोरण चड जाता आसतना ही इमाज रक्षे खातीर 1840 इसवेंत चारिटी सिस्टरांक ही इमाज हस्तांतर केली आनी ती क्रमेण ती इमाज तांच्या प्रमुख घरा म्हणजे मदर हाऊस असल्या प्रमुख घरा ती हाडून दवरलेली। ती इमाजीची परिस्थिती तितली बरी नासलेली देखून सडावळ जावन ती इमाज कबाटान दवरची आसली आनी लॉक करचें आसलें। पूण वर्सांत एक फावटी मरयेमाच्या फेस्ताच्या संदर्भार 9 दिसाच्या नोवेनाक आनी फेस्ता दिसा ती इमाज भायर काडची आसली आनी कांय थोडी धर्मभयणी आनी भोंवतणीचो लोक सांगाता मेळून मागचे आनी तिचें देवास्पण आदारचें आसलें आनी ह्या खोवेंतांत एकली नॉवीस म्हणजे तरबेतीच्या अंतर आसली एकली चली तेचें नांव आसा जुलियस मकारियोस। ही धर्मभयण वा ती तरबेतीच्या अंतर आसली मरणाच्या तणीर आसली आनी तेचे पासून जायते मागणे केले। 1884 इसवेंत त्या वर्सा मरयेमाच्या जल्माचे फेस्त आचरण केल्या उपरांत म्हणजे दुसऱ्या दिसा म्हणजे 9 तारखेर त्या कॉन्वेंटाची सुपिरियर सिस्टर ही ल्हानशी इमाज कान घेवन त्या धर्मभयणीच्या लागसार ती वेता मरणाच्या हंतरुणार ती आसली। मरयेतय विशेष भक्तीपण ह्या चलयेक ह्या धर्मभयणीक आसलें। मरये लागीं तिणें मागलें आनी क्रमेण तिच्या मागण्या वरवीं आनी धर्मभयणीच्या मागण्या वरवीं आनी ती इमाज पळोवन मागणें केल्ले वरवीं अशें पातयेनी आयली। तिची पिडा क्रमेण गुंजली, मरणाच्या तणीर आसली ती चली बरी जाली आनी की त्या इमाजीची परिस्थिती बरी नासली। उपरांतल्या दिसांनी ती इमाज परसळोंक लागली। ह्या मुखांतर तिचें देवास्पण भक्तीपण वाडोवन आयलें। थंय सुरू जाल्लें हें भक्तीपण क्रमेण सगळ्या युरोपांत विस्तारलें आनी सगळ्या गांवांत विस्तारलें। पळय मोगाळ भाव भयणीनो, देखून ह्या ल्हानशा इमाजीक अजापाची इमाज म्हणून आमी म्हणटा। मारिया बंबिना काले म्हणटा स्टॅच्यू ऑफ मिरेकल म्हणून आमी म्हणटा आनी खंडीत जावन मरिये माया मुखांतर अजापां घडतात। आमच्या जिणयेंत ती घडल्यात, संवसारांत ती घडल्यात, भोंवतणी ती घडतात, अजून घडतात, आदी घडल्यात आनी ताका एक हो गुर्त मात्र। देखून मोगाळ भाव भयणीनो, हे एक घडीत इतलोच आमकां संदेश दिता मरिये माये मुखांतर जायतें बरेंपण जाता।
मोरये माया मुखांतर जायती अजापां घडतात. मोरये माया मुखांतर जायती बरी घडिता आमच्या जिणयेंत घडतात म्हणले ही एक घडीत आनी मोरये मायचो जल्म परत आमकां सगळ्यांक उगडास हाडटा. देखून ही माझीच्या भोंवतणी आमी दिश्ट घालता आसतना आमी मोगान आमच्या मोरयेक मोरी म्हणून आपोवचें आसा. मोरी आमची सायबीण वा मोरी आमची माय. तर मोरी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ असो आसा. मोरी म्हळ्यार आशेल्ले मेळ्ळे. गॉड वॉट एवर वॉट आय डिसायर्ड तशें म्हण सांगल्यार आशेल्ले मेळ्ळे. आनी हें भोव अपुरबायेचें नांव मोरयेचें सगळें व्यक्तित्व आमकां कळीत करता. पयल्यान पयलें सांजोकीम आनी आन्नाक आशेल्ले तांच्या कुटुंबाच्या जिणयेन मेळ्ळे आनी ती जावन आसा मोरी एक अपुरबायेची व्यक्ती. दुसरें जावन मोरी देवाक आशेल्ले मेळ्ळे. देवाक एक आवयची गरज आसली. ह्या संवसारांत ताच्या पुताक धाडूंक एक आवयची गरज आसली. मोरयेच्या जल्मा मुखांतर देवाक आशेल्ले मेळ्ळे. तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो संवसाराक कितें आशेल्लें तें मेळ्ळें. संवसाराकी एका आवयची गरज आसली. संवसाराकी संवसाराच्या सल्मसवाक एका व्यक्तीची गरज आसली. मोरयेच्या जल्मांत संवसाराक आशेल्ले मेळ्ळे. मनशा कुळाक आशेल्ले मेळ्ळे. सगळ्या मनशा कुळाक मनशा कुळाची जबाबदारी वा सल्मसवा खातीर एका व्यक्तीची गरज आसली. आनी मोरयेच्या जल्मा मुखांतर मनशा कुळाक एक सोबीत आपुरबायेची आवय आशेल्ले मेळ्ळे. आनी निमाणे सावन मोगाळ भाव भयणीनो भविश्य सभेकी आशेल्ले मेळ्ळे. भविश्य सभेकी एक आवयची गरज आसली. आनी मोरयेच्या जल्मा मुखांतर मोरयेच्या मिसावा मुखांतर भविश्य सभेक आशेल्ले मेळ्ळे. सगळ्यांक आशेल्ले मेळ्ळे. मोगाळ भाव भयणीनो आमकांय आमच्या जिणयेंत आशेल्ले आयच्या दिसा मेळ्ळे. तें जावन आसा मोरयेचो आदार. मोरयेचे आवयपणाचो तो सागोर वा आवयपणाची केर आनी कन्सर्न म्हणून आमी म्हणटा. खंडीत जावन मोरये मुखांतर ते आयच्या दिसा आमी समेसांक फावो जाता म्हणले आमी समजून घेवया. दुसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो मोरयेचो जल्म जिविताचें देणें आमकां नियाळ करूं एक अवकाश. मोरयेचो जल्म खंडीत जावन सगळ्या संवसाराक आनी आमच्याच जिविताचें मोल कितें जिविताचें देणें कितें म्हणलें आमी समजयेत. देवान आमकां दिवच्या श्रेश्ठ देण्या पैकी जिविताच्या देण्या पैकी उंचलें देणें ना. देखून रविंद्रनाथ ठागोर आमकां म्हणटा एक भुरगें ह्या संवसारांत जल्मात आसतना देव मनशा कुळाचो आनीकय मोग करता. मनशा कुळाक देवान विसरून सोडूंक ना म्हणलो बळादीक संदेश आमकां दिता. पूण मोरयेच्या जल्माद्वारी मोगाळ भाव भयणीनो आमकां देवाच्या भुरग्यांक लक्षिल्ल्यान तो आमचो मोग करता. तूं म्हजें तूं म्हाका जाय आनी मोरये मुखांतर तुजें जतन करता म्हणलो बळादीक संदेश जेसू देव आमकां दिता. आनी आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवंक आमकां उलो दिता. तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो मोरी एक विशेश भुरगें. सक्कड भुरग्यां बरी मोरी न्हय. मोरी एक विशेश भुरगें. हे विशेश भुरगें कित्याक म्हूण सांगल्यार मोरी फातक नासतना जल्माली. आमी पातयेता निश्कळंक गर्भ संभव मोरयेचो फातक नासतना मोरी ह्या संवसारांत जल्माली. जेसू उपरांत मोरी मात्र ह्या संवसारांत फातक नासतना जल्माली. दुसरें जावन मोरी एक विशेश भुरगें कित्याक म्हूण सांगल्यार ती मागण्याचो फळ जावन ह्या संवसारांत जल्माली. सांत जोगीम आनी आन्नान जायते मागणे केले आनी ह्या मागण्याचो फळ जावन हे भुरगें जल्मालें. देखून मोरयेक आमी म्हणयेत ते मागण्याचे भुरगे मागण्याच्या बळाचे भुरगे म्हणून आमी सांगयेत. तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो मोरयेक एक विशेश मिसांव जल्मातनाच देवान ह्या संवसारांत दिल्लें. त्या मिसावा खातीरच मोरी माय जल्माली. देखून मोरी एक विशेष भुरगें. मोरी एक विशेष व्यक्ती आनी ती विशेष व्यक्ती आमच्या जिणयेंत विशेष जावंक जाय. कित्याक आमचें जिवीत एक
विशेष भक्तीपणांत विशेष मिसावान भरलेले म्हणले आयच्या दिसा आमी उगडास दवरया. चवथे जावन मोगाळ भाव भयणीनो, मरी एका कुटुंबांत जल्माली. हेय भोव गरजेचें. आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता आसतना मरी आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी वळखता. हाका कारण मरी एका साद्या कुटुंबांत आवय बापायक जल्माली. ह्या मुखांतर तें कुटुंब तेणें पवित्र केलें. देखून जुजेचे मरयेचे जेसूचे कुटुंब आमी भाग्यवंत कुटुंब आमी म्हणटा. कुटुंबांत जल्माली मरी कुटुंब पवित्र केलें आनी त्या कुटुंबाचें महत्व तेणें उखलून धरलें. आज आमच्या कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना खंडीत जावं मरये मायेक परत आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी वळखून घेवया. मरी आमच्या कुटुंबाक राखो दी म्हणून आमी मागया. मरी आमच्या कुटुंबाचें भक्तीपण देवास्पण सांबाळूंक आदार दिवं दी म्हणून आमी परत ह्या मरये लागीं मागया. पंचवे जावन मोगाळ भाव भयणीनो, बाळक मरयेक आनीक फुलांक तुटोंक नासलेलो गांच आसा. खंयसरी आज आमी पळयता सबार फुलां आसात. फाटल्या 9 दिसांनी विविध तरांची फुलां हाडून मरयेक आमी मान केला. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ही फुलां आनी मरी माय एक संदेश आमकां दितात. एक फूल आपणा खातीर तें फुलाना, एक फूल दुसऱ्या खातीर फुलता. एका फुलाक बोवा पुरबायेचो परमळ आसा. एक फूल हेरांच्या जिणेंत संतोश हाडता. एक फूल हेरांक आकर्शीत करता. एक फूल हेरां खातीर येता. कशें एक फूल आनी ताच्या फाटल्यान असली आध्यात्मिकता आमी नियाळटावी तिंच सगळे शिगून मरये मायेच्या जिणयेंत आमी पळयता. मरी माय दुसऱ्या खातीर ह्या संवसारांत जियेली. मरी माय विशेष रितीचो परमळ ती आमकां दिता. देवाच्या पुताचो परमळ, ह्या भाग्यवंतपणाचो परमळ दिसपण तें आमकां दिता. मरी माय आमच्या जिणयेंत आनी आमच्या भवारी संतोश हाडटा. मरी माय आमकां तिचे थंय आनी जेसू थंय आकर्शीत करता. मरी माय सदांच हेरां खातीर जियेता. आज संवसारभर दिश्टीक पडच्या एका व्यक्ती पैकी मरी माय पयली म्हण आमी सांगेत. चरित्रेंत मरी माय दिश्टीक पडले तितले खंयचीय व्यक्ती दिश्टीक पडोंक ना. कित्याक ही आमची आवय, तेज्या भुरग्यांची तिका जतन आसा. दिसपडते प्रत्येक रितीन मनशाकोड कसतात आसतना मरी माय विविध संदर्भात विविध जाग्यांनी दिश्टीक पडटा. फकत तेज्या भुरग्यांक सांबाळूंक आनी देवाच्या रासाच्या कुशीर आमकां वन पावोवंक. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या फुलां बरी आसलेलें जिवीत म्हजें आनी तुजें जावं दी म्हणून आमी मागया आनी ह्या खातीर मरयेचो आदार आमी मागया. निमाणे जावन मोगाळ भाव भयणीनो, आज मरी नवे बेळे आमी आचरण करता. मरयेच्या जल्माच्या दिसा नवे बेळे आमी पवित्र करता. नवे बेळे परत नवे जिवीत सॅक्रिफीस कस्तांचें जिवीत आमच्या मदीं हाडटा. रयतांनी केल्ले ते अपुरबायेचे बेळे आमी जेवता. शितांत इतले वस्तू ह्या संवसारांत खंयचीय मेळची ना. शिताक ऑल्टरनेटीव वा खाणाक ऑल्टरनेटीव खंयचेंच ना. इतलेय आमचे लागीं पयशे आसत पण जेवंक खावंक खाण तर जाल्यार मनशाक जियोंक साध्य ना. देखून मोगाळ भाव भयण्यो, मरी आमच्या जिणयेंत नांतर जाल्यार आमकांय जियोंक साध्य ना. कशें शिताक आनी जिवाक एक तुटान आसलेलो गांच आसा, तशेंच मरयेक आनी आमच्या जिवाक एक तुटान आसलेलो गांच आसा. आज हे नवे बेळे जिविता आसतना आमचें जिवीत नवें जावं दी. परिसरांतय रयतातय आनी आमची जबाबदारी प्रकृतीतय कितें म्हणल्यार आमी समजून घेवया कशी प्रकृती सोबीत आसा. आमचें जिवीत मरयेच्या शगुनांनी तें पवित्र जावं दी, सोबीत जावं दी. आज मरये मायेचो उगडास काडटा आसतना खरी एका चलया भुरग्यांचो उगडास काडूंक आसा. तांचे पासत आमी मागोवंक आसा. एक घडीभर फाटल्या दिसांनी आमच्या देशांत जाल्ली थोडी घडितां आमी नियाळ करया. चलयांचेर चलचो अत्याचार, तांकां जिबेशी मारचे, तांकां हिंसूचे दगदूचे हे आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आयले वार जायते घडता म्हणलें आमकां कळीत आसा. असल्या संदर्भार एका स्त्रियेक जियोवचे हक्क आसा गी, ताजे मुळावी हक्कां आसात गी म्हणलें सवाल चिंतप
आनी चर्चा ह्या दिसांनी जायती चलोवन आसा. असल्या संदर्भार मरिये मायेच्या जल्माचे फेस्त आमचे मदें उबें आसा. मरियेक चली जावन कितें आमकां संदेश दिता. स्त्रियांक मान आनी गौरव दिवंक, स्त्रियांची हक्कां राखून व्हरूंक आमकां उलो आसा. स्त्रियांक अवमान केल्यार मरियेकच अवमान करता म्हणलें चिंतप ह्या दिसांनी राखण्यार वा आमच्या गवळी बापातावन पापसाहेबातावन आमकां आयकोंक मेळटा. देखून स्त्री देवाचें प्रतिरूप हें आमी समजून घेवया. आमची आवय आमकां कितली मोगाची गी, तसलेच जावं हर एक चली स्त्री आमकां मोगाची आनी तिचे तें देवाचें प्रतिरूप पळोवंक प्रयत्न करया. मरी माय आमकां स्त्रियांक मानान गौरवान लेखूंक आदार दिवं दी आनी त्या खातीर कंठीसावन आमचें जिवीत सार्थक जातलें. सांत बर्नार्ड तेजे जिणयेंत घडिल्ले ल्हानशे घडीत हर एक दीस सकाळी तो छापुलाक वेतालो आनी इतलेंच म्हणटालो, मरिये माये तुका गुड मॉर्निंग. इतलेंच ताचें मागणें. वेतालो, एक फूल काण घेतालो आनी मरियेचे मुखार रावन बर्नार्ड आयला, मरिये तुका गुड मॉर्निंग. सबार वर्सां ते ताणें मागणें केलें. आनी एक दीस त्या देवळाक वचून एक फूल अर्पून तितलें सांगून फाटीं परतून भायर वेता आसतना ताका एक आवाज आयकलो, बर्नार्ड आज तुका मरी गुड मॉर्निंग म्हणटा. मगाळ भाव भयणीनो, संदेश इतलोच. कोण मरयेक फात येता, कोणाक मरयेचें देवासपण आसा, कोण ताचें भक्तीपण आदारता. मरयेची भक्त असलेल्यांक, मरयेचो मोग असलेल्यांक मरी केन्नाच बिलकूल सोड घालिना, कित्याक ती आमची आवय. असली मरी आमकां दिल्ल्या खातीर आनी तिचो जल्म दीस आयच्या दिसा आचरण करचें भाग आमकां फोव केल्ले खातीर देवाक अर्घ आनी स्तुती पेटोवया. मरयेचें जिवीत आमचें जावं दी. मरी माय आमकां जेजूचो पाटलाव करूं आदार दिवं दी. स्त्रियांक मान दिवं, आमकां बेसांव दिवं दी म्हणून एक घडी भर मावन परेमी मागया.